इंधनाचे दरवाढी वयल्यान विरोधकांचो बोवाळ, लायटीच्या वाडीव बिला वयल्यान सुरू जाला आंदोलन, राष्ट्रपतीक धाडून दितले निवेदना। बिरेस्तारच्यान पर्यटकां खातीर गोंय उक्ते पूण पाळच्यो पडटल्यो कांय अटी, सांगले बाबू आजगांवकारान। आता मुख्यमंत्री आनी हेर आमदारांनी करून घेवच्यो पडटल्यो चाचण्यो। भाजपाचो आमदार कोरोना पिडेस्त सापडल्या उपरांत विरोधकांची मागणी। गोंयान खंय कोरोनाचो सामाजीक संसर्ग जावंक ना, मुख्यमंत्र्यान घेतलो यू टर्न, आदी म्हटलेले गोंयान जाला सामाजीक संसर्ग। गोंय अणभवतले उटगारांचो पावस, 2 ते 4 जुलया मजगती पडूं येता घोंग्यांनी पावस। नुस्तेकारांनी वच्चे न्हय खोल दर्यांत, हवामान खात्याची शिटकावणी। येवकार, हांव सुशांत गावस, पळयात खबर विस्तारान। भाजपाच्या दक्षिण गोंयच्या एका आमदाराक कोरोनाची लागण जाल्या। ह्या आमदारान हेर 9 आमदारां सांगातान मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ली, अशें विरोधी पक्ष म्हणटा। ताका लागून मुख्यमंत्र्या सयत त्या 9 आमदारांची तपासणी करची, अशेंय तांणी मागला। गोंयान कोरोनाचो सामाजीक संसर्ग जावंक ना, हांवें हाचे पयलीं सामाजीक संसर्ग जाला अशें म्हणिल्लें, पूण आमी सगळ्या कोरोना केशींचो अभ्यास केलो आनी हांवें तें विधान फाटीं घेतलां, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपात गेल्ल्या आमदाराक कोरोनाची लागण जाल्ल्याचें रवी नायक म्हणटा। कोरोनाची लागण जाल्ल्या आमदाराची तपासणी जावचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान ताच्या वांगडा बसका घेतिल्ली। मुख्यमंत्री सद्याक वेगवेगळ्या लोकांची आनी आमदारांची भेट घेता, देखून ताणें आपली तपासणी करून घेवची, अशें आव्हानय रवी नायकान केलां। पेपराचेर आयिल्लें आसा की मुख्यमंत्र्यान 10 आमदारांची मिटींग घेतली। 10 आमदारांची मिटींग घेतल्या आनी तेंचे कडेन चर्चा केल्या आनी 11वो मुख्यमंत्री अशें धरुया की आमी काय तेका ते भितरल्यो कांय पळोवना, म्हणून अशें वाट तितूचे एक आमदाराक पॉझिटिव्ह मेळ्ळें। म्हणजे आतां म्हाका दिसता की हे पॉझिटिव्ह जे आसा 10 आमदार आनी एक मुख्यमंत्री जावं आनी कोण तेंच्या वांगडा आशिल्ले, हांकां सगळ्यांक टेस्ट करपाची गरज आसा आनी टेस्ट करून तेणी घेवचे, कारण तेंचे कडेन लोकां कडेन खूब तेंचे कडेन वचप येवप जाता, मेळप जाता, तेणी ते घेवचे आनी ते जर घेतले जाल्यार कटकट ना। आनी आमदार सगळे आसा आनी म्हाका दिसता ते तयारी आसता, ते एकटे जाल्यार म्हणून ते भिले आसा, पण तांकां ते तेणी हे पॉझिटिव्ह आसा कितें नेगेटिव्ह ऑर पॉझिटिव्ह कितें मेळटा ते करून घेवचे। कोरोनाक लागून मरप्यांचो आंकडो आतां 4 जाला। कोरोना हवेंतल्यान पातळूंक ना, अशें म्हणत गोंयान कोरोनाचो सामाजीक संसर्ग जावंक नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। हे दुयेंस एका मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशाक जाता खंय, अशेंय ताचें म्हणणें। हो व्हायरस तसो पळोवंक वचत जाल्यार कम्युनिटीन ना। हांव परत सांगतलो, हो व्हायरस आमी प्रत्येक रूट जर पळयत, हांवें तेस्ता जरी म्हटलें इट इज अ कम्युनिटी स्प्रेड, जाल्यार सुद्दां हांव परत रेक्टिफाय करता। आय हॅव गॉन थ्रू डॅट, हांवें सगळें पळयलें। ताज्या उपरांत आमच्या गोंयांतल्या प्रत्येक केसीची जी आमकां प्रत्येक आतां सांखळे जर पेशंट्स मेळ्ळे, सांखळे पेशंट्स खंयच्यान आयले वी हॅव फायंड आवट। म्हणजे आमी कोण तरी आमचो गव्हर्मेंट सर्वंट खंय तरी एखाद्याक थंय इन्फेक्शन जालां ताका लागून तो सांखळे आयलो, ओके। परत मोल्ल्या जो आयलो आमचो हेल्थ वर्कर थंयसर इन्फेक्टेड जालो। फाटलोय तुमकां खबर आहा, फाटलो एक्स मिनिस्टर जाका आयलो तो खंय तरी ट्रिटमेंट ज्या जाग्यार घेतालो डायलिसीस थंयच्यान ताका आयलो। अश्यो वेगवेगळे प्रत्येकाचो रूट जो आसा पळय न्ही, हो खंय ना खंय तरी कनेक्टेड आसा। आमकां ही गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, अशें ना की बाबा रूट कनेक्टेड जो आसा पळय न्ही हो मेळूंक ना। म्हणून सांगता की एरान हो व्हायरस ना, हो व्हायरस एकामेका कडल्यान दुसऱ्याक वता। त्या खातीर आमी सगळ्यांनी सतर्क, आयज सांखळेतूय जर आमचे 21-22 केसी जाले, हे सगळे लोक एकामेकाक मेळ्ळे, एकामेकाक कॉन्टॅक्टान आयल्या, एकामेकाच्या संपर्कान आयल्या। एकाच घरांतले 8-8, 10-10 जाण लोक आसात। हांव रिपीट करता म्हाजो परत, म्हणजे आमकां एरान ना, कम्युनिटीन ना, एका मातसून दुसऱ्या कडेन वयता ट्रान्समिशन। हांवें चॅक केलें, हांव परत एकदां व्हेरीफाय केलें। आमकां प्रत्येक गोंयान जे ट्रान्समिशन पेशंट जो जाला पळय न्हू, हो प्रत्येकाचो रूट खंय ना खंय तरी आसा। कोमॉर्बिड अवस्थेंतले एखाद्याक कोरोनाची लागण जाली जाल्यार मातशी भिरांत आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। देखून ताच्या घरांतल्या लोकांनी गरजेची जतनाय घेवपाक जाय, अशेंय ताचें म्हणणें। पयली डेथ जेची जाली आमकां सगळ्यांक खबर आसा, जाल्यार 4 वर्सां बेड रिडन आशिल्लो। ताच्या घरांत कोरोना व्हायरस कसो आयलो, घरांतल्या कोणा खातीर तरी ताका कोरोना व्हायरस जालो। फाटल्यान तो 4 वर्सां जर बेड रिडन आशिल्लो, तो भायरूच येवंक नासलो न्ही। आतां तेजो 75 year old, नॉट 85 year old दॅट पर्सन, घरान आशिल्लो बेड रिडन 4 वर्सां। आतां कोण तरी त्याच घरांतलो मनीस खंय तरी भायर गेलो, तेणी व्हायरसाच्या घरान दिलो आसतलो, म्हणून तर तेजी डेथ जाली न्ही। कोरोनाची लागण जाल्ल्या साश्टींतल्या आमदाराची भलायकी स्थिर आसा, लोकांनी सुरक्षा नेमांक पाळो दिवचो, अशें भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगलें। पर्यटन उद्देगाक चालना दिवपा खातीर SOP काडटले, अशेंय ताचें म्हणणें।
and it was unfortunate that one of the legislators, because today the legislators also are in the forefront in their respective constituencies. I am also a legislator in my own constituency. I have to see that we take things. I have told my father also, who's 81, in spite of being 81, he attends all functions, all weddings, everywhere, because that's his style. He never lived in containment. But we told him that to be careful, because he needs to take care. Economy has to somewhere. Other states have already SOPs maintain. आम्ही करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आम्ही दोन तरेन we will handle this problem. One side, we'll use FDA to see that we take strict actions against restaurants that do not maintain the SOPs that is passed by the Chief Minister. Second side, we will, as a health department and the Epidemic Act, we will take action for not complying with those SOPs. फातर्पेच्या बोमदामळ वाठारांतल्या कोरोना केशींचो आंकडो वाडून 22चेर पावला. दुयेंतींचो आंकडो वाडिल्ल्यान केपेच्या मामलेदारान फातर्पे वचून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. कलेक्टराची डायरेक्शना प्रमाणे आमी फक्त आतां लोकली सर्वे केला. धाडटले आमी रिपोर्ट, मागीर कितें आसता डिसिजन कलेक्टर फायनल करतलो. आतां कितले वॉर्ड तुमी चॅक केले? सद्या 2 केले, वॉर्ड नंबर 8 आनी वॉर्ड नंबर 2. 2 and 7. हो रिपोर्ट तुमी कलेक्टरा दितले. हय, मागीर कलेक्टर कंटेनमेंट झोन बी कलेक्टर करता सगळे. कलेक्टर डिसायड करतलो. आज हो कोरोना व्हायरस आमच्या पंचायतीच्या ऑपोजिटूच एक वॉर्डान मेळ्ळो आसा. आनीक काल थोडे 11 पेशंट मेळ्ळे आनी आज एक 10 पेशंट मेळ्ळे. त्या खातीर आमी कलेक्टराक कळून मामलेदार येवन ह्या गांवाचें इन्स्पेक्शन जालें आसा. आनीक आमी ही इतकी एरिया एक थोड्या दिसा खातीर सील करून हेजेर कोरोनाचेर उपाय म्हणून सील करपाचें ठरयलां. तेका ह्या कोरोनाच्या हेका गांवच्या सगळ्या लोकांनी जास्तीत जास्त सपोर्ट करचो. फोंडे पुलीस स्टेशनांतल्या 2 पुलिसांक कोरोनाची लागण जाल्या. जतनाय म्हणून पुलीस स्टेशन बंद दवरला आनी बाकीच्या पुलिसांक तपासणी करपाक सांगल्या. जुवारी नगरांतल्या MES महाविद्यालया लागसारच्या रेल्वे कॉलनींतली 2 भुरगीं कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळी. उपरांत थळावी पंच नंदिनी देसायान बाकीच्यांची तपासणी करून घेतली. रेल्वे कॉलनी जी आसा पळय तातूंत 2 पेशंट्स मेळ्ळ्यात. सो तांची फॅमिली जी आसा तांकां काल क्वॉरंटायन करपाक व्हेलो तांच्यांनी. सो अशें म्हाका दिसता, म्हणजे वॉट आय फेल्ट इज दॅट रेजिडंट्स बाकीचे जे आसा, नेबरिंगचे जे लोक आसात तांचे जे ल्हान भुरगीं आसात बी तांकां म्हणजे शक्यता आसूंक शकता, बिकॉज ती 2 जी आतां पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या ती ल्हान भुरगींच आसात. सो आमी चिंतलें की नंबर हो वाडचो न्ही आनी लोकल ट्रान्समिशन चड वाडचें न्ही, म्हणून एक प्रिकॉशनरी स्टेप घेवया म्हणून आमी रिक्वेस्ट केले हेल्थ डिपार्टमेंटाक. आनी द हेल्थ डिपार्टमेंट वॉज व्हेरी कोऑपरेटीव. एका दिसा भितर ते आयल्यात आमकां हे करपाक, अशें हेल्प करपाक हांगा. आनी द चॅकिंग हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड. मडगांवचे SGPDA मार्केट 8 दीस बंद दवरपाचो निर्णय वेपारी संघटनेन घेतला. अशें आसले तरी मार्केट सकाळी 7 ते दनपारां 2 मेरेन चालू आसतलें. मडगांवचो PI सचिन नार्वेकारान मोती दोंगरावेल्या कंटेनमेंट झोनाक भेट दिवन पळोवणी केली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया, फोंडेच्यान कृष्णा नायक, वास्कोच्यान हिरू महाले, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी रमेश नायक रावत. साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची ताक वाडोवन 250 टन केली जाल्यार साळगांवकारां खातीर टायम बॉम्ब जावन उरतलो. साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकारान म्हटला. ताका विरोध करपा खातीर खर आंदोलन करतले. थंय येवपी ट्रक आडावन धरतले. मंगळारा साळगांवचे कोमुनिदचे कचेरेंत हे विशीं बसका जाली. ह्या वेळार पंचायतीचे सगळे सरपंच, थळावो आमदार, विरोधी पक्षाचे फुडारी आनी थळावे हाजर आशिल्ले. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान साळगांवां हो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प हाडिल्लो. आदीं 80 टनांची कॅपेसिटी आशिल्लो हो प्लांट उपरांत 100 टनांचेर व्हेलो. ताका विरोधय जाल्लो. आतां सरकारान तो 250 टनांचेर हाडपाचें थारायलां. तशें जालें जाल्यार वाठारांतलो सगळो कोयर हांगा येतलो असो भंय उक्तायतना प्रकल्प विरोधांतले बसकेंत थळावो आमदार, थळावी पंचायत, कुशीच्यो पंचायती आनी कुशीच्या वाठारांतल्या लोकांनी आंदोलनाची शिटकावणी दिली. The roads are spoiled. The roads are becoming dangerous for the traffic, for the children. There are schools in the vicinity, in Saligaon vicinity. हे सगळे असताना even after having such a big meeting, लोकांनी आपले सगळे voices, grievances हांगासर express केले from all sectors, not only from political background but people who care for Saligaon, people who are there working on various forums in Saligaon villages. यांच्यानी सगळ्यांनी आपापले voices, grievances हांगा express केले. and we had a meeting with
द चीफ मिनिस्टर आमी ताका चीफ मिनिस्टर सांगलें की दिस इज द थिंग एंड चीफ मिनिस्टर एग्रीड की हांगासर आमी 2 सायंटिस्ट घालतले आनी आमी करतले म्हणून. देर आर एग्जाम्पल्स सेट ऑल ओवर इंडिया that there has to be centralization of the plants. You cannot have a plant, a central facility for garbage. It is not viable, it is not workable, and it is not supposed to be there in one place. Time bomb कसो करून दवरू नाका. It is already a bomb. आताचे जे ट्रक्स येता पळय, we will start stopping those trucks. ह्या ट्रकाचे पयलीं तर तांकां लायसन्सिंग ना, तांकां परमिशन्स ना, वेस्ट मॅनेजमेंटाचे तांकां परमिशन्स ना, तेजी कॅपॅसिटी कितली आसा पळय ते चॅक आमी वील गो सामकें लिगली कितें आसा पळय तेंचे परमिशन कशे ट्रक येता कितले ट्रक येता आमी हितून वयतले इन डिटेल्स. सेकंडली वी हॅव द ऑप्शन जे तेंच्यांनी सांगलेले पळय प्रॉमिसीस केले पळय द केस वॉज इन द हायकोर्ट द सिवीक फोरम वॉज had gone to the High Court. We will go ahead with that representation of the High Court and we will see to it through the legal course also we are given relief. हे बसकेक थळावे पंचायतीचे सरपंच हेर पंच वांगडी साळगांव कोमुनिदाद एटर्नीनय ह्या प्रकल्पाची ताग वाडोवपाक खरसाणेन विरोध केलो. पळयात तांचे म्हणणे. On behalf of the people as well as the village panchayat of Saligaon along with the honorable MLA, आमी हे expansion of plant completely oppose करता कित्याक आमकां हांगासर plant expansion केलेलें नाका. जे आहा पळय ते चलता ते well and fine, but any expansion to that plant will not be accepted. We are completely opposing this thing because as of now, along with the existing plant only, we are facing a lot of problems. By ex-CM Parrikar was that this plant will be specifically for Saligaon, Kalamut village, Kandoli village and 2-3 adjacent villages of Saligaon constituency. Not entire North Goa and now it is becoming entire India side. आमी ही meeting आपयल्या फकत एक point agenda to oppose the expansion of the garbage plant. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर. 2 जुलया सावन 4 जुलया मेरेन गोंयच्या कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 1, 2, 4 आनी 5 जुलयाक 40 ते 50 किलोमीटरच्या वेगान महाराष्ट्र आनी गोंयच्या दर्यादेगांचेर वादळी वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. ह्या काळात नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वच्चे न्हू अशें हवामान खात्यान सांगलां. Goa received a very heavy rainfall at Kanakona yesterday. That means rainfall exceeding 12 centimeters was recorded at Kanakona in the 24 hours ending from 8:30 a.m. of 30th of June to 1st of July. In the past 24 hours, the highest rainfall was reported as 135 mm from Kanakona. Then the second highest was at Marmugao, which was 75.2 mm. Ponda and Dabolim reported 5 centimeters of rainfall. Valpoi reported 4 centimeters rainfall. Panaji, Pernem and Ella reported 2 centimeters of rainfall. Now the activity of rainfall over Goa is going to increase in the coming days. This is basically because of increase of wind strength. The monsoon currents are going to be strengthened at around 1.5 to 3.1 kilometers height. So because of that, a lot of cloud formation is going to happen. A lot of moisture is going to come to Goa, and rainfall activity is going to increase. So the rainfall over Goa is going to be the highest on 2nd July, 3rd July, and 4th of July. On these days, we can expect very heavy rainfall over both North Goa and South Goa district. Very heavy rainfall stands for the quantity of rainfall exceeding 12 centimeter in 24 hours. So we can expect such very heavy rainfall activity over Goa on 2nd, 3rd and 4th of July. And when this monsoon winds become stronger, monsoon becomes active, there could be chance of wind speeds of the speed of 30 to even 40 km per hour along with the rains. Now apart from this, there are fishermen warnings. Fishermen are requested not to venture into sea on 1st, 2nd, 4th and 5th of July because the weather is going to be squally with 40 to 50 kilometers of wind speed within 75 kilometers from coastal area. So fishermen should not venture into sea during this period. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
मंगळारा वास्को वाडे वाठारात कोरोना पॉझिटिव्ह सापडल्याबरोबर बोवाळ जालो. लोकांनी दुसरे दिसा जे इमारतीचे बांदकाम तो काम करतलो त्या प्रकल्प अधिकाऱ्याक सांगतकच काम बंद करून ताणे सगळ्यांक मेडिकल टेस्टी खातीर धाडून दिले. कोरोना तसो गोंयभर पातळ्ळा, पूण वास्को वाठारांत लोक दाटीवाटीन रावतात. देखून खंय नवो पेशंट सापडलो काय लोक थर्र भियेतात. वाड्यां एके बिल्डिंगेचें काम चलता. थंय काम करपी एकल्याक कोरोना व्हायरस जाल्ल्याचे उक्ताडार येयले. ते बरोबर लोकां मदीं खवदळ जालो. दुसरे दिसा काम चालू आशिल्ल्याचें दिसलें. म्हणटकच लोकांनी प्रकल्प अधिकाऱ्याक काम थांबोवपाची विनवणी केली. ताणें काम बंद करून आपल्या कामगारांक कोरोना चांचणे खातीर धाडून दिले. पळयात पुराय स्टोरी. आयज आमचे सगळे लोक हांगासर जमिल्ले. कित्याक लागून सो म्हाज्या फाटल्यान ही जी बिल्डींग जी दिसता प्रायम मॅजेस्टीक, त्या बिल्डिंगेन काल एक मेळ्ळो, पॉझिटिव्ह मेळ्ळो. सो त्या खातीर आयज तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें. पयलीं येवन आमी तांकां रिक्वेस्ट केली बाबा काम बंद करा म्हणून. तांच्या हितून कितें जालें आमी नकळो, म्हणून आतां सद्याक आमी सगळे लोक येवन हांगासर तेंचें काम स्टॉप केल्लें. तेंच्या प्रोजेक्ट मॅनेजराकूय आफोवन हाडलो आनी तांकां आमी सांगलें की बाबा अशें अशें आसा, सो मातशें तुमी हें काम स्टॉप केल्यार बरें म्हणून. सो तांच्या मॅनेजरानूय आमकां हेल्प करून, प्रोजेक्ट मॅनेजरान हेल्प करून आमकां सांगलें की आपूण काम स्टॉप करता आनी सगळ्यांचे आपूण टेस्टिंगेक धाडटा म्हणून सगळ्या लोकांक. सो ताच्याच वांगडा आमी सगळ्या बिल्डरांक आमी हात जोडून विनवणी करता की बाबा हे जो कितें महामारी जी येयल्या पळय, सो त्या खातीर सगळ्या लोकांक हेल्प करा. नाका न्ही की बाबा आमच्याच भशेन तेय लोक कोणाकूय कितें जायत जाल्यार मातशें तेंची तुमी चवकशी करूंक जाय आनी तांकां तुमी व्हरोन हेल्थान व्हरोन तेंची चॅकींग करूंक जाय. वयर हांव रावता थिंगा तांकां सांगलां वयता आसतना डोंट स्टॉप एट एनी शॉप, डायरेक्ट यो म्हणून. ओके, आनी ते ट्रान्सपोर्टा लागून मागीर उलयतलो जालें मरे आतां. आनी ते आतां बाबू येयलो न्हू ते करपाक, इवन देन हांव मुगेय करता पयशे दिवन. सर तुमी केलो फूल बिल्डींग बी हाडून. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान इर्शाद शेख. पर्यटना खातीर गोंय बिरेस्तारच्यान उक्ते आसतले, पूण कांय कंडिशनां सयत. गोंयांत येवच्या आदीं पर्यटकांनी कोरोनाची नेगेटिव्ह मेडिकल सर्टिफिकेट दाखोवची पडटली. ते भायर गोंयच्या पर्यटन विभागा कडेन नोंदणी केल्ल्या हॉटेलांनी ह्या पर्यटकांक आदीं बुकींग करचें पडटलें. मिडिया कडेन उलयतना पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान पर्यटकांक खातीर घालून दिल्ल्या अटींचेर उजवाड घातलो. पळयात. एंट्री पॉयंटाचेर आमी तांकां पयलीं टेस्ट केला जाल्यार पळयतले. 24 hours तेंचे कडेन सर्टिफिकेट आसपाक जाय ती टेस्ट केल्ली. टेस्ट करूं ना जाल्यार आमी डायरेक्ट ताका हॉटेलार धाडटले. आमचो टेस्ट जातलो आनी ताजो रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयल्या उपरांत तांकां भोंवपाक मेळटलें. 24 or 48 hours जाय ती. 48 hours जाता, बट ती बेगीन करपाक आमी पळयता 24 hours भितर मेळपा खातीर. एक तेंची आसतली तेजेर आमी तांकां एलाउड करतले, एक आमची आसतली आनी ती बेगींतल्यान बेगीन दिवपा खातीर टेस्ट रिपोर्ट तो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी ताका ती मेळ्ळ्या उपरांत ताणें मागीर गोंयांत भोंवपाक जाता. दुसरें नंबर 2, बुकींग तेंचे पयलीं जाल्लें आसपाक जाय. म्हणून असो ट्युरिस्ट आमी आतां घेवचे ना. ट्युरिस्ट येतलो तो कायद्यान येवचो आनी जे कोणाचे समज अशी आसात रेजिडेन्सी बी तेंच्यांनी लिगली करून घेवचें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. परतून घेवया एक वेवसायीक विसो. विसो उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वाडीव बिलांचो निशेध करपा खातीर बुधवारा काँग्रेसीन दिवचले वीज अधिकाऱ्याक घेराव घातलो. सरकारान लोकांक वाडोवन येयल्लीं बिलां रद्द करची अशें तांणी मागलां. ही बिलां चुकीचे पद्दतीन दिल्ल्याचोय आरोप तांणी केलो. लोकांक वाडीव रकमेची बिलां आयिल्ल्याचें सांगत कार्यकारी अभियंतो एस फर्नांडीसाक ताचे फाटल्यो तांत्रीक चुकोय दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न काँग्रेसवाल्यांनी केलो. काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकार, युवा फुडारी वरद म्हार्दोळकार, उत्तर गोंय जिल्लो अध्यक्ष विजय भिके, सांकळी आनी मयेचो गटाध्यक्ष मेघश्याम रावत आनी हेर वावुरपी ह्या वेळार हजर आसलेले. काँग्रेसीन गोंयभर हे आंदोलन सुरू केलां. ताका आमी डिटेलान एक्सप्लेन केलें बाबा आख्ख्या बिचोली तालुकाक तशें आख्ख्या गोंयभर कशी बिलां वाडोवन येयलेली आसा आनी आयज तेंच्या नोटिसाक हाडले आनी ही दाखयले आमी आनी हीन खंय तरी एग्रीव जालो कित्याक बाबा हे लॉकडावना कारणाक लागून खंय तरी हेच्या भितर चूक जाल्लेली आसा. आमी तांकां क्वेश्चन केलें बाबा बिलां गोवोरमेंटान रेट वाडयला युनिटीच्या जाल्यार ते म्हणटात ना जाल्यार ही बिलां वाडोवन येयली कशी. जे मिनिमम युनिट्स आसता 100 युनिटीचे सकयल असल्यार इतलो स्लॅब आसता पेमेंट करपाक. 100च्या वयर गेलो युनिट जाल्यार इतलो स्लॅब आसता. 200 युनिट जालो एक स्लॅब आसा. 300 युनिट जालो एक. सो हे 2-3 म्हयन्याचे जे युनिट तेंच्यांनी डायरेक्ट ते युनिटाचे चार्ज केलेले आसा. जेका 100च्या सकयल येतालो ताका आतां
3 महिन्याचे 300 युनिटाचे त्यांच्यानी स्लॅबाचेर चार्ज केलेल्या कारणान ही बिलां वाडोवन येयलेली आसा. बाकीच्या स्टेटीन जशी बिल लायटीची बिल माफ केलेली आसा लॉकडावना कारणाक लागून, हांगा सुद्दां गोंयान आमची लोकांची बिलां माफ करची. सो हो सरकार लायट आनी उदकाचेर जर खंयचे एका बारीक जनतेची समज जर लूट करूं शकता जाल्यार तुमी ह्या सरकाराची मानसिकता समजून घेया कितें जालें आसतली. लोकांक काम धंदो ना, लोकांचो धंदो बंद पडला आनी अशा वेळार सरकारान ज्या जाग्यार लोकांची लायटीची बिलां माफ करपाक जाय आशिल्ली थंय आज सरकार दुप्पटीन तिप्पटीन बिलां धाडून दिता. पेट्रोल आणि डिझेलाची दरवाढ नियंत्रणात हाडची हे खातीर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाक बरयल्लें निवेदन महिला काँग्रेसीन दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक दिला. इंधन दरवाडीचो निषेध करपा खातीर महिला काँग्रेसीन स्कुटरीची प्रतिमाय लासयली. की आम्ही आमचे मोटरसायकलीचे आयज अंतीम कितें म्हणटा ते क्रियाक्रम करतात. कित्याक आयज तुमकां खबर आसतलें फ्रॉम 2014 टील डेट कितले एक्सायज टॅक्स म्हारग केल्ले आसा BJP सरकारान पेट्रोलाचेर आनी डिझलाचेर. ट्रक्स रन ऑन डिझल एंड द कम्युनिटीज लायक आमकां भाजी पालो जावं ते नुस्त्याक कितेंय जावं तांदूळ गंव सगळे आमकां भायले स्टेटी वयल्यान येता आनी ते ट्रक्स घेवन येता आनी आयज तुमी डिझल देखून म्हारग केल्या फाल्यां ट्रक भरतातले. राष्ट्रवादी काँग्रेसीनय इंधन दरवाडीचो निषेध केलो. हे विशीं तांणी म्हापशेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलें. हेंच्यांनी भितरसून सेटिंग करता BJP काँग्रेस एकामेका कडेन सेटिंग करतात आनी सरकार चलोवपाच्या लोकांक अक्षरशय मूर्ख करता. हो हांव अक्षरशय संदेश दिता गोंयकारांक जागो जायात. पेट्रोल कंपनी ही मोदीन ही प्रायवेटायझेशन केल्लेली आसा. इंडिया प्रायवेट लिमिटेड जाल्लेली आसा. तुमी टॅक्स भरात, पैसे 100 रुपये भरात, जोपर्यंत तुमी रस्त्यार देवाना तोपर्यंत कांयच जावपाक ना. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश कुवेकार, म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. एकीकडेन कोरोना महामारीचे संकट आणि दुसरीकडेन वर्सुकी आषाढी एकादशी चुकयतली कशें मनोवपाकच जाय. गोंयकारांची विठ्ठला वयली भक्ती सगळेच जाणात. दर वर्सा वारयेक वचपी ह्या वारकऱ्यांनी ह्या वर्सा कोरोनाक लागून आपल्या वाठारांत मोठ्या भक्तिभावान विठ्ठलाची पुजा केली. कोम मडगांवच्या विठ्ठलाच्या देवळात आषाढी एकादशी निमतान भजनी सप्तक जालो. कोरोनाक लागून भाविकांक देवळात वचपाक मेळ्ळें ना, तरी लेगीत सोशल डिस्टन्सिंग पाळीत भाविकांनी भायल्यान दर्शन घेतलें. आता ह्या महामारी खातीर आमकां ह्या वर्सा आमचे 100 तरी आमकां मोठ्या उत्साहान साजरो करूंक मेळना कारण कांय बंधनां आयल्यान. तरी आमी भायर भटजी वतल्या आनी भायल्या भायर दर्शन घेवन लोकांक सोशल डिस्टन्सिंग पाळून तें आज पाळपाचें केलां. तशेंच आमचो सप्ताह आसा तो सप्ताह म्हणजे 1 वर आमी गजर करून ते शास्त्र करतले. आतां फक्त देवा कडेन इतलेंच मागणें की ह्या जगाचेर जी महामारी आयल्या तातूंतल्यान सगळ्यांक बेगींतल्यान बेगीन मुक्ती दिवची. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.